केपें शारांत येरादारी पुलीस नाशिल्ल्यान लोक आपल्याक जाय थंय आनी जाय तशें पार्किंग करतात. ते खातीर लोकांक बरेच त्रास जातात. केपें पालिकेन पार्किंगा खातीर कांयच वेवस्था करूंक ना अशी टिका थंयच्या लोकांनी केल्या. शारांत सगळ्याक येरादारी पुलीस दवरचे अशी थंयच्या लोकांची मागणी. केपें वाठारांत ट्रॅफीक प्रॉब्लेम खूब आसा. म्युनिसिपालिटी कडच्यान जावं RTO कडच्यान मॅनेजमेंट कांयच ना. आतां अशें पळोवपाक गेल्यार कितले कडेन पार्किंग प्लेसीस आसात, पूण कांयच्या काय पार्किंग केल्ले कारणान थिंगा 20 ट्रक जावपा 20 व्हेहिकल जावपा थिंगा 10 व्हेहिकल पावता जायना. म्हणटरी म्युनिसिपालिटीन सद्या पयलीं लेन घालपा जाय, सारकी बेस तयार करपा जाय हेज्यो पार्किंग. आतां थिंग पार्किंग प्लेस आसा पूण थिंग सारकी लेन घातिल्ली नाय. आतां बाजारांत आयतारा समज येवन जाय तूं आयतारा सामकी ट्रॅफीक जाम जाता थिंगा. नो पार्किंग फाटीर पार्किंग केल्लें जाता. मेळत थिंग तेंकताय मेळत थिंग तेंपून वयता आनी कोणाय विचारल्यार तूं कोण विचारूंक आमगे फूल इन्शुरन्स भरलो आहा म्हूण सांगताय आनी तेंचे वयल्यान आमकां कांय जबाब दिवपाक जायना तांकां. RTO ऑफीस लागीं आसना. हय 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 तांकां हे बेश्टी पब्लीक जर आमी विचारले जाय तूं कितें हें सारकें दवर तूं कोण विचारूंक आमकां फूल आमकां गाडयेक खूब इन्शुरन्स भरलो आहा अशें म्हूण सांगताय आनी कांय उलोवपा ना थिंगा आमचे कडेन. केप्यांक पार्किंगाची सगळ्या पेक्षा व्हडली सामकी त्रास लोकांक. इतले की लोक गाडी खंयच लावन वयता. रस्त्याक कुशीक पुलार वयर चडपाक कुशीक लायता की गाडी पुलार चडपा मेळना, दुसरी सायडीन येता ती देंवपा मेळना. इतली लोकांक त्रास जाता. कित्याक केप्यांक पार्किंगा खातीर एक जागो ना प्रायवेट कार खंय दवरपाक. रस्त्या कुशी पासून आसा ती फक्त मोटरसायकल दवरपा सारकी जागो, कार पार्किंगा खातीर ना. आनी दुसरें RTO ऑफीस सकयलूच आहा पळय, त्यो गाडी रस्त्यार मेट तशें लायता, कोण एक्शन घेयना. पोलीस बिटा येता, पोलीस पळयता, पोलीस वयता, पोलिसा गाडी थंय आसता, पोलीसय कांय एक्शन घेयना. हे सगळें करपाक आख्खो दीस कांय पोलीस केपें आसना. हे खातीर हे केप्यां ट्रॅफीक सेल व्हेरी इम्पॉर्टंट आसपा जाय. बार्देशांत शेतकामांत नेट धरला, मात पाखे आनी मोर सध्या शेतकारांक तकली वयर काडपाक दिनात. साळगांव पर्रा वाठारांत शेतां रोवपाचें काम नेटान चालू आसा. पाखे आनी मोर शेतांनी येवन रोव खातात. पाख्यांक धांवडावपा खातीर सध्या शेतकारांक आयदनां बडोवची पडटात, नाजाल्यार फुगोट्यो मारच्यो पडटात. दुसरे वटेन लोखणाच्या नांगराक मागणी वाडल्या. पळयात श्यामसुंदर फडटेचो रिपोर्ट. आमी हांगासर रोवल्या उपरांत दीसभर हांगासर रावचें पडटा. च्या घेवंक सकाळीं संक पळय येतात ते रातचे संक वयचें पडटा, काळोख पडटा तेन्ना मातशें तें कमी जाता. दनपारच्या 12 आमकां जेवण हांगाच जेवचें पडटा, च्या हांगाच जेवंक जायी. आनी ना जाल्यार आमकां हांगासर रोवन कांय फायदो ना. आमी हांगासर कश्ट करता पळय तेंचे आमकां कितें तरी मेळोंक जाय म्हणून आमी दीसभर हांगासर काडटा. हे त्रास काडटात. सगळे लोक हांगासर आपल्या आपल्या शेतांनी हांगा पारयाक धांवडून रावतात. आनी मागीर 3 सांज जातकूच कोणाक जेवण घेवन येतात, सांजचे वयता, दनपारां जेवण घेवन येतात आनी हांगाच जेवतात. कोण फुगोट्यो मारतात, कोण ताटां वाजयतात, कोण कितें कितें वाजयत तांकां धांवडयतात. जाल्यार आमकां कांय हाजो फायदो मेळना. वयाच्या 13व्या वर्सा पासून सुरवात जाल्या काम करपाक. ते आजून पासून करतात. तुम्ही साधारण कितलेशे नागर केलेत? साधारण म्हणजे वर्साक माझे 50 नांगर जाताले नवे. पयलीं लाकडाचे करतालो ल्हान आसतना. पयलीं लाकडाचे केले आमी 10-15 वर्सां. लाकडाचे जाले म्हणटकीर मागीर लाकडाचे ते लाकूड मेळना जालें म्हणून मागीर आमी हे चालू केले किर्लोस्कर कंपनीचे पयलीं हाडून पुर्तुगेज टायमार चुलत्यान. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. ती स्किमीच्या हातून ती स्कीम मागीर गृहलक्ष्मी, अनएम्प्लॉयमेंट भुरग्यां लागून स्किमी ह्यो सगळ्यो येतल्यो. त्यो स्किमी तुमी लोकां मदीं पावयात, लोकां मदीं व्हरात. आनी पार्टी ही सगळे गोंयकाराची आनी ह्या पार्टीचो आपूण मेंबर जालो जाल्यार त्या पार्टीचो आपूण रायटफुली सांगतलो की आय एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दीस पार्टी. Real freshers in my as sarpanches and panches, so I wanted them also to know something regarding these schemes and to go about with the people. As they are my hands and legs, whatever I should say, I can't reach entire constituency, so I want them to help me in all the ways that they can. Guys, this is Joseph Tiranga.
आनी जिवन खूब गरजेचें कित्याक आमचें रगत प्युरिफाय जाता आनी रोखडेंच आमकां रगत पिवंक मेळटा पूण ही भिरांत आसा ती आमी काळून उडोवपाक जाय अवेरनेस करपाक जाय अवेरनेस हें चड गरजेचें आयज ब्लड डोनेशन कॅम्प केलो लोक रातचे चोरून येवन रेंव काडटात शेजारच्या गांवाचे उग्यांत कोण काडिनात फुडें परस कडसून येतात किंवा तोरशासून येतात त्यामुळे न्हंयचो हो असो परिणाम जाल्लो आसा जवळ जवळ नद म्हटल्यार म्हाका दिसता तामोशाचे 100-150 माड न्हंयत गेल्लेले आहात आनी वेटिंगार म्हाका दिसता 200 आहात तेका लागून तामोशा गांवाची जी परिस्थिती बिकट जाल्लेली आहा न्हंयक लागून लोकांनी त्याचा खूप गैरफायदा घेतलेला आणि आमची कोण समजूत घेयना. The intention of cycling is to visit different colleges and schools on the way and try to spread the message of green economy. It is actually coordinated by WWF, World Wildlife Fund, and it's sponsored by Mahindra's because I work in Mahindra. I'm working as a naturalist in Mahindra, and the idea is to include the younger generation into the idea of conservation, green economy. तुमकां ह्यो खबरो चुकले आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.